तू कसो वयतालो कसो वयतालो तू हांव घरा कडेन आशिल्लो घरा कडेन गेलो कपडे काडलो आनी न्हांवपाक म्हणून वयतालो न्हांवपाक गेलो जाल्यार हांव म्हाज्या मनाक कितें जालें खंय संडासा वचचें आनी मागीर न्हांवया म्हणलो आनी हांव असोच गेलो आनी दारा हार घायला संडासाचो दार काडून आनी दार काडटा झोप करून फाटल्यान उडी मारलो तेजेचेर उडी मारतो आनी तेणी म्हण म्हाका कळ्ळें हांवें तो झिरपटून भायर मारलो भायर मारता नाकटो नाकटलो मागीर मातसो त्रास जावंक लागलो मागीर हॉस्पिटलाक गेलो हॉस्पिटलान मागीर कितें केलें तुका ट्रिटमेंट कितें केलो इंजेक्शन मारलें इंजेक्शन मारलें औषध लायलें इंजेक्शन मारलें 3 इंजेक्शन मारलें कितले म्हयने जालो माकोड हांगा 1.5 म्हयने जाला तो कितें लोकांक कितें त्रास कितें करता आतां लोकांक आंगार उडी मारता हे करता घास मारता खूब कित्याक लागून मारता दिसता ते तुका आमकां कशें कळटा दिसपा कशें काय दिसना खंयचे एरिये भोंवता तूं आतां कोण ह्या भोंवता तो कितें जालें तुका काल थंय कोण तरी येयल्लो तांकां हांव सांगपाक गेल्लो कितें तेमी ना म्हूण घरा तेन्ना तो फाटल्यानच्यान येयलो माकड आनी तेमी कोण तरी रस्त्यार वयता न्हू सांगलें माकड आसा फाटल्यान तेन्ना पयलें हांव गेटी भायर वयता तेन्ना उडी मार म्हाजेर तुगे घरा कडल्यान कितले सुमार डिस्टन्स आसलें तुजें तूं गेल्लो तो आतां कडेन 20 मिटर सुमार आसलें आतां तुका कितें जालां तुका आतां तकले मार लागलो आसा तो हॉस्पिटलाक कितें सांगलें तुका कितले पद पडला बीन तशें करून 4 पद पडलाय पूण ह्याच एरिये उरता तुमगेले आनी दुसरे कडेन खंय ना ना इतली ही एरिया सायबाब देवळारी वचपाची एरिया म्हणल्यार ती एरिया म्हणल्यार तुमगे हें मास्ते मळार जाता हें सगळें मास्ते म्हळ्यार मागीर हें कित्याक लागून घडटा ह्यो माकोड कित्याक लागून येता काय तुमी कितें त्रास केले तेमकां जावं तशें करून कितें जाता माकडांतल्यान एक भायर सरून माकड तशें करून जावं शकता उडी मान तशें भायर जेन्ना फकत एकूच माकोड तुमकां त्रास करता एकूच करी तो पूण तुमी प्रयत्न केले जावं कोणी प्रयत्न केला हेका हें करपाक धरपाक बीन धरपाक मागीर स्कॉड आयले ना आमगे स्पॉन्सर जयगांवकर क्या हुआ आपको 30 तारीख को जा रहे थे नल पे पेशाब करने को गाछ पर से जो है डायरेक्ट मेरे पे हमला किया एक नंबर जाता करने के लिए डायरेक्ट वो पाछे से हमला किया मैं पकड़ा उसको मेरे को बजाड़ दिया ताल उठा ताल मेरे को उड़ दिया दौड़ा मेठे पे भुगटा करके कितना तो बंदर मैं धरती अवस्था तो भागा कितना बंदर था ये मैं अकेला था वो टाइम में एक अकेला था हाँ अकेले पे वो हमला करता है आदमी रहता तो हमला नहीं करता है और कल जो है वो क्या ना वो कॉलेज के पास 3 आदमी को आपका है इधर चालू रहता है इधर हाँ एनी टाइम बस वहाँ वो BR बार से लेकर AITI के पास इतने दूर वो हमला करता है कितना टाका पड़ा ये इस 6 इसमें है 7 इसमें है तो ती यावटेन वयताली यावटेन वयता आसतना तेणी कसो तेजेर जंप मारलो तो खबर ना कोणाचेर म्हणटा तो मागे आवयचेर मागेल्या फाटल्यान जंप मारली ती तो नाक्यां पडली नाक्यां पडली ती पळय तेगे हें सुदलें आनी अशें करून नाकूट फाटल्यान गेलो फाटी ते गेले मागीर जवळ जवळ तो म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो जालो कळ्ळें तुका पयलीं आमकां खबर ना तो कोणाक घास मारता कितें करता अशें म्हणून आमगे त्या वाटेन भितर येयी त्या झाडाचेर रावप चर 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 करून आमकां खबर ना तो माकड पिशार पडला काय कितें म्हणून आमी फॉरेस्टरांक आपयलें फॉरेस्टर येताय वयताय येताले वयताले कळ्ळें तुका तांकां मेळ्ळो बी नासलो तो दुसरे दिसाक भायर सरपाक बेजार भुरग्यांक कितें जावप पळोवपाक गेल्यार भिरांत दिसप धरप कांय ना आनी कांय ना येवप वचप तेमी मागीर पळय जालें जाल्यार कोणाक बिहाराचे तो तेका हें पोट फोडलें गेलें 25 पोत तेगे पोटा पडले तेज नंतर परत कोणाक एक आमगे ते कॉलेजी कामां वयता हेल्पर कामां वयता तेगे एक गळ्याक घास मान तेगे कूट काडलो आनी एक 2-3 जाण बायलां तेंचे फाटल्यान तेंगे ते फाटल्यान हें मान गेले नाकटलान तेज नंतर थिंगा थिंग नवोदया कडेन काम करपाक 2 जाण लेबर आसले तेजे फाटल्यान तेंगे फाटीचेर अशें करून तेगे फाटल्यान फाट फोडली दुसऱ्या कोणा नाकूट लायलो तो गेलो पर अशें करून तो दिसभर तो दिसान येता आनी तेज फाटी लागले जाल्यार तो ह्या वटेन खंय नाच जाता परत आमोरेचेर सांचेर येवप आनी कोणाचेर एटॅक करप धरपा बी ट्राय केलो धरपाक खूब ट्राय केली पूण तो धरपाक मेळना कसोय मेळना अजून धरपाक ट्राय करीत ट्राय करीत तो मेळत ना धीरज बाब तूं ह्या वार्डाचो कावन्सिलर आसा आनी ते माकड खूब लोकांक त्रास करीत आसा तुमी कितें पर्यंत ट्राय केल्ले आसा त्या माकडाक धरपा खातीर सांगला आसता कोण कोणी ती कॉलेजी हेल्पर आसा तेजेर एटॅक केले मानये घास मारलो कोणा अशें आनी नाकटां लायली घास मारले आनी थोडे आतां चड जायत गेले तेगेले मेजर इंजुरी जावपाक लागले म्हणल्यार आतां हो लेबर आमगेलो थिंगा आतां
कामां वचपी लेबर तो तेगे रुमा भायर येवन आसलो पळय तेजेर एटॅक केलो तेणें म्हाका दिसता हिंग तेगे 10 टाकी पडला तेका हिंग 12-13 टाकी पडला. ते नंतर आतां शेकीत आतां 8 दीस फॉरेस्टा टिमांनी तेंचे बरोबर आमचे वाड्यावयले भुरगे आमी आसा सगळ्या जंगलां भोंवले तेमकां तो मेळटालो मागीर धांवणत परती फॉरेस्टाचो ACF जावं आमचो आरएफओ अनंत वेळी तेणी सुद्दां स्वता ह्या जंगलां भोंवले ते फुल्ल टिमी घेवन 40 लोकांची टीम आसली आनी ते तेगेली सगळी हें जाळी तेंगेलें कितें आसा तितलें जें कितें आसा पळय तें घेवन सगळें इवन ते टिमी भितर लेडीज सुद्दां आसली तेंगे ती सुद्दां त्या जंगला खाट्यांतल्यान भोंवली. मागीर धांवणत पयर तो सारको कात्यांनी स्कुला कडेन तितल्या पावलो. तेज नंतर ते वयतगीर सांजचे तेणी आनी एकट्याचेर एटॅक केलो आनी काल दनपारां आमी 1-1:30 म्हळ्यार हांगाच आसले तेन्ना 1-1:30 म्हळ्यार थिंगा सुरेंद्र म्हणटा तो वास पळय तेजे घरा कडेन तो काल सकाळीं 8 येयलो सारको 8 येयलो तेणें म्हाका फोन केलो हांवें मागीर फॉरेस्टाक कळयलें अमके जाग्यार तो आसा. ते जेन्ना पळय थिंग ते मागीर गेले थिंगा तेगे घरा कडेन वच जाल्यार जो फॉरेस्टाचो जो ते डिपार्टमेंटा मनीस आसलो तेजेर तेणें एटॅक केलो आनी तेका हिंग नाकटां लागली. म्हणटकीर काल मागीर सांजचे फॉरेस्टर आमी सगळे एक 7-8 वर म्हळ्यार आमी सगळो मागीर मेळ्ळो मागीर धांवणत तोच पावलो आनी मागीर कितें जाता चड पयस गेले नंतर बाकीचे माकड आसता आनी तेजे भितर मागीर तो मिक्स जातकीर तोच आयडेंटिफाय करप मातशें डिफिकल्ट जाता. पूण आज दिसभऱ्या तो आज 2 कडेन म्हाका दिसता ITI वयर सकाळीं ते कारवारचे भुरगे येतात तेंचेर कितें एटॅक केलो म्हण आयकलें ते खूब जाण आसले कारणान ते मातशें सेव जालो म्हाका भिन गेलो तो. म्हणल्यार हेजेर हांव सांगूंक सोदतां आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी सरकारान इमिजिएट लक्ष घालचें कित्याक डे बाय डे 3 ते 4 लोकांक असो एटॅक करप आनी मेजर इंजुरी जावप जेन्ना 8, 10, 15, 20 स्टीच पडटा तेणे भयानक वातावरणांत पसरले आसा आमचे मास्तिमाळ ह्या ITI भागांत हे भयानक म्हळ्यार लोक बायल भुरगे घरांतल्यान भायर सरपाक भिता कित्याक लोक आतां हिंगा ITI आसा हिंग तेको नवोदय आसा लोक स्कुलाक वचपाचे आसा ट्युशनाक वचपाचे आसा आनी लोक म्हणटा डेली वेजीस कामां वचपा लोक हिंग चडान चड 80%. म्हणटा ह्या लोकांचे भायर सरले शिवाय तेंगे पोटा पाण्यां जायना कित्याक सकाळ फुडें कोणालें आयदन घासपाक कोणाक झाडू मारपाक आनी कोणाक गाडी चलोवपाक वचपाचे लोक म्हणल्यार हेजे जाता तितले बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची आनी तेका सोदून कितें जाल्यार तेजेर उपाय काडचो. तशें माकडां बी तसो मार बी लागला तेका लागून चाळवला तशें करून कितें आसा कांयच ना आतां 1.5 म्हयनो जालो तो बरो आसा कित्याक फीट आसा तो कित्याक इतलो चलाक आसा तो पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेमी जायते प्रयत्न केले हें करपाक इवन तेमगे तें कितें हें गुंगे दिवपाक हें बी आसलें तें मारून सुद्दां पूण तो इमिजिएट तें काडून उडयता तेचेर कांय इफेक्ट जावना तितलो टायम भितर तें इंजेक्शन लागून पावून ताका. म्हणटकीर हांव इतलोच आमी रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटान ते सरकाराक जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवची कित्याक नाल्यार डे बाय डे दिसा 3-4 कोणी जाल्यार मरतगीर आमी जाग जाता काय तें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. फक्त मनशाचेर एटॅक करता तसो फक्त मनशाचेर ना. मदीं 2 दीस म्हाका एकट्यान सांगलें एक बायलेन आपूण रस्त्यान वताली तेन्ना एक ल्हानसो कुत्रो रस्त्यार पडलो आनी तो वळवयटालो म्हण तेजी गोगी बी भायर पडली म्हण आनी मागीर उतल्यान कितें रगत पडलें म्हण तें आपल्याक वयर पयलें तो माकडां ती रगत आसली म्हणटा हेजो त्या माकडान तेजेर एटॅक केला त्या कुत्र्याचेर आनी तो वयर आसलो अशें म्हाका दिसता. आज सकाळीं आज एक 2-3 कडेन दिश्टी पडलो पूण हेजेर कितें तरी डिपार्टमेंटान केला ना अशें ना मडगांव तेंगे रेस्क्यू टीम येयली एनिमल रेस्क्यू टीम तेमी ह्या जंगलां भोंवले पूण आनी कितें तरी तेंगे डिपार्टमेंटान एक मोठे पावल उबारून तेजेर कितें तरी उपाय काडचो. तुजो हें आसतलो तेका धरपा खातीर तुजो भरपूर सपोर्ट आसा. हांवें तें पयलीं सांगलां तुमकां जो पळय लोकल्सान कितें पळय सपोर्ट जाय तितलो आमी दितले कित्याक हें मेजर हें आसा आनी हें आमचेंच न्हू आमी किल्ली भागांत सुद्दां लोक अशे जे स्कुटरीन पास जाता आमी तो मोहन म्हणलो पळय स्कुटरीन वतालो तेजेर हिंगा एटॅक केलो म्हणल्यार ह्या रोडान कोणा येत वयता तेंका सुद्दां रिस्क आसा.